पालिकाची कामां जायनात. नगरसेवक आमदारांचेर सध्या धरणे उपासाक बसपाची पाळी. कुडचड्यार स्ट्रीट लायटी सारक्यो पेटनात. ब्रेस्तार मेरेन स्ट्रीट लायटी सारक्यो केल्यो ना जाल्यार नगरसेवक खंय धरण्याक बसतले. बरोबर आमदार काबरालय. मंगळारा बसकेक आमदारय आशिल्लो. कुंकळे पालिकेचें तेंच, तांची आमदाराच्या नांवान शबय. आयज आमची मिटींग जाली, कावन्सील मिटींग, आनी कावन्सील मिटींगेक मेन डिस्कशन पळय जालें तें स्ट्रीट लायटीचें जालें. आज चवथ लागीं पावल्या आनी आख्खे कुडचड्यार आनी काकोडा म्युनिसिपल एरियेक चडश्यो लायटी पेटना. ताका लागून डिस्कशन जालें आनी डिस्कशन जावन अशें डिस्कशन जालें की आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक एईक आनी ईक 6 तारीख पर्यंत टायम दितले. फाल्यां आमी लेटर धाडटले आनी 6 तारीख म्हळ्यार तेणी आमच्यो सगल्यो स्ट्रीट लायट्यो चवथी लागून ह्यो करपा जाय. ना जाल्यार केले ना सपोज जाल्यार 7 तारखेर आमी सगळे 14 कावन्सिलर इन्क्लुडींग आमदार, आमचो आमदार जो आसा कुडचड्यावयलो, हेका घेवन आमी थंय दीसभर बसतले. दीसभर न्हू, आमगे जाय पर्यंत आमी थंय बसतले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक. तशें लेटर फाल्यां वयतलें. आनी सेकंड जो इश्यू आशिल्लो, जो मेन इश्यू आहा तो आयस्क्रीम पार्लरांचो, तांकां आमी आयज आपूण हाडले. तितूंतले येयल्यार तांकां थोडे जाण येयल्ले, थोडे जाण येवना. तांकां आमी सांगलां की तेंचें तें फूल पार्टिशन आसा आनी थंय इल्लिगल चलता थोड्यो एक्टिविटीज, त्यो बंद जावपा खातीर आमी तांकां सांगलां. तुमकां कशें कळ्ळें इल्लिगल चलता? आमकां पुलिसान एक लेटर धाडलो की ते इन्सिडेंट जालो आनी तेणें आमकां लेटर केलें की तेंचें फूल पार्टिशन आसा म्हणून. आमी तांकां आयज सांगलां की तेंचें पार्टिशन फूल आसा, ते हाफ करा. जे बसतात पळय ते कोण कस्टमर तेंचे बसतात, तेंची तकली दुसऱ्यांक दिश्टी पडपा जाय. कोण बसतात तांकां सरावंडींग दिश्टी पडपा जाय अशें तांकां सांगलेलें आहा. आनी कटन काडपाक सांगलां तांकां. कटन बी घालून फूल आरशाचें पार्टिशन आहा, कटन घातल्या तेवूय काडपा लायल्या. ते एग्री जाल्या? हय, 2 जाण येयले ते, तांकां आमी एग्री जाल्या. उरलेले आमी मेसेज आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर वचून सांगतलो. ना सपोज काडूं ना जाल्यार आमी तेंची एक्शन घेतले. कुंकळय तेंच. थंयचो आमदार क्लाफास पालिका वाठारांत कांयच कामां करूंक सोदिना म्हूण उपनगराध्यक्ष उलयता. मतदारसंघात खंय एकूय काम जाल्लें ना. धड रस्ते ना, जॉब ना. आमदारान 2 तरी प्रोजेक्ट हाडून दाखोवचे, ना जाल्यार पालिके भायर तेय उपासाक बसतले. आमदार सारको भिता असो मोव पडटा की ताजे कडेन ताकद ना. ताकद जाय. खंयचेंय काम करतलो जाल्यार तेणें मेजार मूठ करपाक जाय, जाल्यार तें काम जावपाक शकतलें, नाल्यार तें जावचें ना. सो आमकां मूठ जावो आनी आवाज भायर काडटा तसलो जाय. हें बेश्टेच आपूण करता 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 म्हणल्यार तें कांय जावपाना. जे नोकरीक लागून आमच्या ताराशी येतात, पूण आमी ताका कांयच करूंक शकना. आमी घेता परत आमदारा कडेन वता. आमदार म्हणटा आपल्या कडेन जायना कित्याक आपूण ऑपोजिशनाक आसा. पूण हेच्या पयलीं जायते आमदार येवन गेले, जाणें ऑपोजिशनाक रावन सुद्दां जायतीं कामां करून दाखयलीं. तशीं हेणेंय बी करून दाखोवपाक जाता. सो हांव डिमांड करतां ताजे कडेन की ताणें आपली स्ट्रॅटजी दाखोवची, चेंज करची, दाखोवची लोकांक की आपल्या कडेन जाय. आनी आयज म्हाका सांगपाक जाय की आयज जो आमचो आमदार म्हणून निवडून आयिल्लो आसा बाब क्लाफासियो डायस, हाणें आमच्या कुंकळी कॉन्स्टिट्युएन्सीक अजून पर्यंत एकूय डेव्हलपमेंट वर्क स्टार्ट केल्लो ना. ताका डेडलायन म्हणल्यार हांव ताका 5 मंथ्स दिता. 5 मंथ्सां भितर ताणें एक 2 प्रोजेक्ट तरी आमच्या कुंकळेच्या म्युनिसिपल एरियांक ताणें चालू करून दाखोवपाक जाय. ना जाल्यार आनी बाकीचे जे एम्प्लॉयमेंट इश्यू आहा तेय रिजॉल्व करपाक जाय. ना जाल्यार हांव विदीन 5 मंथ्स लोकांक घेवन रस्त्यार येतलो, हंगर स्ट्रायकाक बसतलो कुंकळी म्युनिसिपालिटीच्या मुखार. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक आनी सावयो डायस. ब्रेस्तार दनपारां आनीक एका जखमी डॉल्फिनाक मिरामार दर्यावेळेर साल्वार केलो. दृश्टीच्या स्टाफाक सकाळीं होच डॉल्फिन जखमी अवस्थेंत मेळिल्लो. जनावरां सांबाळ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ताचेर उपचार करून ताका परत उदकांत सोडिल्लो. मात दनपारां तो परत दर्यावेळेर आयलो. निमाणें ताका बोटींत घालून दर्यांत पयस सोडपाचें थारलें. घेवया कमर्शियल ब्रेक.